गोंय ही कलाकाराची खाण अशें म्हणटकच आमकां सगळ्यांक खोस भोगता. फाटली कितलीशींच दशकां गोंयच्या मातयेंतल्यान कलाकार घडत आसात आनी फुडाराकूय घडटले. आज ह्या माचयेर गोंयच्या नामनेच्या कलाकारांक अणभवपाचो योग मेळटलो. तर पयले सुवातेर हांव आपयता दोळ्यांत तुज्या मोर पाखाय ह्या गिताचेर नाच सादर करपाक बाय प्रेरणा पालेकर. हरिहरण हाणे हे गीत गायलां. तशेंच बाय प्रेरणा पालेकर हे 2016 सालान BA परीक्षेत गोंयान पयले आयिल्ले. त्या वेळार ताचे कोंकणी भाशा मंडळ हाणें तांचे भोवमान केल्लो. तशेंच ताका एनटी नायक ही शिश्यवृत्ती बी ताका फावो जाल्ली. तर ह्या खिणाक हांव आपयतां बाय प्रेरणा सुधाकर पालेकर हाका. डोळ्यात तुझी मोर पाख सनी सनी सरे मी घरी सा. डोळ्यात तुझी मोर पाख कित्याक पोशेता गो म्हाका. डोळ्यात तुझी मोर पाख नाका नाका म्हणटा ना ती. नाका नाका म्हणटा ना ती. कित्याक पिशे लायता म्हाका. डोळ्यात तुझी मोर पाखां. डोळ्यात तुझी मोर पाखां. जाऊन जांच नेकेतलाची राखी पास. साज येता जाऊन जांच नेकेतलाची राखी पास. खेळता खेळ अंतराळा मोरार बसून यो. कशे तुका म्हणू अशें हांव. कशे तुका म्हणू अशें हांव. करूं नाका डोळ्यात तुजी मोर पाखां. तुझे खातीर वेंगे घेवंक जाय धीर. न्हंयचे तीर तुझे खातीर वेंगे घेवंक जाय धीर. स्पर्श तुका करपी वारो आंग म्हजे करी गोझेर. जाण कोण कशी कित्याक. जाण कोण कशी कित्याक. झट्टा आनंदाची ठिकाण. डोळ्यात तुजी मोर पाखां. नाका नाका म्हणटा ना ती. नाका नाका म्हणटा ना ती. कित्याक पिशे लायता म्हाका. डोळ्यात तुजी मोर पाखां.
तुझे मोर पाखा सरी सरे परे मागरे सरी 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 सरी सरे उत्सव खूपच वाढिल्लो दिसता. तर फुडल्या सुवातेर तुमच्या मुखार येता बाय सुविधा नायक. ताचे गीत जावन आसा सूख नारे. आरती नायक हाणें तें म्हणलां. तशेंच कंपोजर हाजो आसा रामराव नायक आनी बाकीबा बोरकर हांचे लिरिक्स. आनी हो बसयला कोरिओग्राफर श्रुती भोसले हाणें, जे युवा महोत्सवाच्या ह्याच माटवान ह्याच माचेर कितलीशींच इनामां घेवन गेल्ले आसा. तर तुमच्या मुखार येता बाय सुविधा नायक.
वेशी झाल्या सुखच चाटे पावला सुखला रे खोस पळे उदक कशे व्हांवता तुझा वेशी झाल्यार आरज जावन धांवता तुझा वेशी झाल्यार आरज जावन धांवता आरज जावन धांवता आरज जावन धांवता सकाळच्यान माटवांत धोलाचो आवाज नाशिल्लो पूण आतां रात जाली तरी सुद्दां ढोल वाजत असतात वाजतले फाल्यां वाजतले आनी पराय ढोलार ही तोणी पडटलीच तुमच्या सांगातान मुखार वता सुविधा नायक हाणें हो नाच हांगा सादर केला ते अंत्रुज घोडयो ह्या संस्थेंतल्यान युवा महोत्सवाच्या माटवांत आपली कला सादर करताले तशेंच हे सॉंग जे तांणी सादर केला ते सॉंग ते गीत आरती नायक हाणें गायला रामराव नायक हाणें कंपोज केला आनी हे बाकीबाब बोरकार हाणें तें बरयलां तर फुडले सुवातेर आमची माणकुली भुरगीं रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिर ह्या स्कुलाची भुरगीं आमच्या मुखार सैम पिशी ह्या गिताचेर नाच सादर करतात हो नाच स्टेप ऑन डान्स क्रू हांणी हो नाच सजयला बसयला ह्या नाचाक गोंयभरच्यान जायत्या कडेन तांकां जायतीं इनामां आनी प्रशंसा फावो जाल्या तांच्या माथ्यार तोखणायची फुलां पडल्यात सैम पिशी ह्या गिताचें संगीत साईश पाणंदीकार हांणी दिला तांचे गायक जावन आसात सोहम पागी आनी गायत्री तशेंच हे गीत दीपराज सातोडेकार हांणी रचला तर पळोवया तुमच्या मुखार रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिर ह्या स्कुलाच्या भुरग्यांचो हो नाच सैम पिशी नमन तुका फुले माझे नमन तुका माये नमन तुका भुई माझे नमन तुका आम्ही सैमाचीच बाळका आम्ही सैमाचीच बाळका खळखळ पाण्या निळनिळ्या तळ्या दरी फुला मिसळका खळखळ पाण्या निळनिळ्या तळ्या दवी फुल साळका सैम पिशी आम्ही सैमा खुशीत आम्ही कोगळी आम्ही कोगळी आम्ही कोगळी आम्ही बनावेली धवी बगळी आम्ही बगळी आम्ही पूर्वा गळ्यातली कोगळी आम्ही बनावेली धवी बगळी आम्ही खळखळ पाण्या निळनिळ्या तळ्या दवी फुला मिसळका खळखळ पाण्या निळनिळ्या तळ्या दवी फुला मिसळका सैम पिशी आम्ही सैमा
धवी फुलां मिसाळका खळखळ पाणया निळनिळ्या तळया धवी फुलां मिसाळका सैपिशी आमी सैमा कुशीत आमी सैपिशी आमी या गिताचे नाव आशिल्ले सैम पिशे पूण ह्या भुरग्यांनी आमकां तुमकां सगळ्यांक पिशे लायले परत एकदा ह्या भुरग्यां खातीर ताळयो ही आशिल्ली रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराची भुरग्यां हो नाच तो बसयलो जाणे आमकां पिशे केले हाचे फाटले श्रेय वता ते रुद्रेश चिंदोळे हाका जो युवा महोत्सवाच्या ह्या माटान ह्या स्टेजीर येऊन नाचतालो आणि आयज तो रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराच्या भुरग्यांक असो सुंदर नाच बसोवन तुमकां आमकां एकदा परत एकदा पिशे केले गीत आशिल्ले बरयले ते दिपराज सातोडेकार हाणें बाय तूं कितें परफॉर्म करता सद्याक बायचो मूड ना पूण बाय परत कितें तरी परफॉर्म करतले आता तुमच्या मुखार येता नागेश कामत युवा दी गोवा ह्या पंगडांतल्यान तो सदांच वांटेकार जातालो 2015 ताका कॉमेडी किंग हे फावो जाल्ले जे ऑर्गनायज केल्ले सम्राट क्लब मडगांव हांच्यांनी तर ह्या वेळार हांव आपयता नागेश कामत हाका कशा सगळे बरे आय न्हू हांव कोण जाणाय तुमी हांव बॉम्ब जोस वैशाखोर कम फ्रॉम झुमरी तलोया अरे तुम्ही झुमरी तलोया नेनात अरे मोठो फामाद गांव डेली विविध भारतीचेर आयको मेळटा आमचे गांवचे नांव ते चोयच्या केल्यार हांव गोंयचोच वारकेचो गोंय स्वतंत्रा वेळार ते डाम डूम बोमा आवाज आयकून मुगे पांय मायन डायरेक्ट धांव मारली ती स्ट्रेट झुमरी तलोया आनी थिंगाच हो बॉम्ब तयार जालो आनी आतां म्हाका सगळी लोक बॉम्ब जोज वर्चाकूर म्हणून वळखताय म्हाका एकूच बायल आहा बायलेगे नांव कितें सांग फोगेट ती कितेंय जाल्यार फेट फेट करून उसोडटा हिंग बसलोले जायते काजार दादले हा हा कोण हासताय कित्याक तर ते मनांतल्यान म्हणटाय आमगेली फोगेट म्हणून पूण तुमकां सांगता तुमगे फोगेट जाय ती पूण मोगे असली फोगेट कोणालीच आसपाना म्हाका एक येदो चेड जाला चेड्या नांव कितें दवरलें सांग आपट बॉम्ब ते कितलोय आपटी माय तिका आपटी आपटी आपटीता तो केसो फुटना हांव बॉम्ब मुगे बायल फोगेट आनी मुगे चेडो आहा तो आपट बॉम्ब आमगेर सगलो फोग आतां तूं म्हणटले हें सगळें सांगपा हांव हिंग युवा महोत्सवा माटवान हे स्टेजीर कित्याक येयलें काय म्हणून अरे कितें सांगू तुमकां पयर 4 दीस फाटीं अन्वेशान फोन मारलो म्हाका अन्वेशा म्हणून लागोलें चोय बाबा बॉम्ब आमगे युवा महोत्सव न्हू मारगांव जाता आनी मडगांव जाता आसतना आमी एक पयलीं जे कलाकारांनी आमगे युवा महोत्सवा माची जंय गाजयल्ली न्हू तेंगे एक प्रोग्राम दवरला आनी प्रोग्रामान नांव म्हळ्यार युवा नोखेत्रां आनी तुवें परफॉर्म करो जाय अरे परफॉर्मा पी आयकोना फुडें मुगे तोंड सारकें हांव उरलें हांव ना म्हणटा हांव म्हण येता आनी फोन दवरलो पूण मागीर हांवें चिंतलें अरे म्हळें हें युवा नोखेत्र म्हळ्यार कितें बरें शायन जावपा जाय शायनींग आसो जाय हांवें म्हणलें हांव तितू शायन जालो ना हे बाकी जे पळय नोखेत्रांत परफॉर्म करपा न्ही ती जितू शायन जाल्या चोय तितू हांव शायन जालो ना तरी देखून म्हाका अन्वेशा कित्याक फोन मारलो हांव चिंतू पडलो मागीर असो आलशा मुखार गेलो आनी अशें कॅब काडलें कॅब काडटकच चोयल्यार सगलें चोकचोक तें फोन कोणें अन्वेशान म्हाका कित्याक फोन मारलो तो आनी म्हाका कित्याक नोखेत्र म्हणला तें मोगे सगलें वयल्यान चोकचोकता तेका लागून हांव आज हिंग येवपा पावलां आनी दुसरी खबर म्हळ्यार हांव आज साम बेकार आहा साम बेकार
अरे बेकार म्हळ्यार तूं कितें म्हणटा इंटरव्यू बी कांय दिलो ना म्हणून कितू इंटरव्यू दिलो रे कितू इंटरव्यू दिलो एप्लाय नो रिप्लाय आनी इंटरव्यू म्हळ्यार केसो आतां पयरची खबर सांगत तुमकां पयर एक इंटरव्यू गेलो हांव केदी इंटरव्यू दिलो हांवें म्हाका भितर गेलो आनी कितें सांगच तुमकां म्हाका केळ्याचो क्वेश्चन विचारलो केळ्याचो अरे म्हाका पयलीं केळी आवडना केळी खाल्या मदें हें जाता पूण हांवें म्हळें विचार कित्याक हांव भिता हांव कोणा भिना कित्याक तर हांव बॉम्ब हांव कोणा भिना लोक म्हाका भिताय विचार म्हणटा म्हाका केळ्या क्वेश्चन विचारलो म्हाका म्हणूंक लागलो बाबा बॉम्ब चोय तुका जर 4 केळी आहाय एक खायलें कितू उरली 3 उरताय कितें उलयताय रे तुमी कितें उलयताय चोय 4 केळी आलोली एक खायलें 3 भायर एक पोटान 4 उरताय न्ही रे अरे दुसरी दिसा तो नेचर कॉल ये मोरेन ती 4 उरताय मोदी मिस कॉल येता पूण मिस कॉल शिरपणा कॉल रिसीव जावपा जायो जाल्यारूच ती 3 उरताय हें सांगनाका म्हाका भायर गायलो हांव वगोर रावन येयलो पूण हांव कोणा भिना लोक म्हाका भिताय कित्याक हांव बॉम्ब होय म्हणटो कितें जालें हें मार जोक म्हणलें आतां तूं कितें म्हणटाय कामाक गेलो ना अरे कामाक कित्याक गेलो ना व्हडले अंबानीगेर कामाक आसलोलो हांव अंबानीन म्हाका एक दीस बरो भांगर मनीस आवय सिस्टमॅटीक म्हाका म्हणूंक लागलो बाबा बॉम्ब चोय म्हाका रातीको पार्टी वचपा जाय मगे बरें कोटा फेर मार आनी बुटां पॉलीश मान दवर म्हणून हांवें न्ही रे तेणें सांगलो तेशें केलें पूण तेणें म्हाका भायर घायलो कितें केलें कितें आरे तेणें सांगलो न्ही रे तेणें सांगलो न्ही कोटा बरें पॉलीश मार आनी बुटां फेर मान दवर म्हणून मिस्टेक जाली आतां तुमकां सांगतो कळ्ळें म्हाका अंबानीन म्हाका कित्याक भायर घायलो तो देवा बोगो सायबा बोगो आनी तुमी म्हणटाय काम बा केलें ना म्हणून फॉरेना गेलो ना काय म्हणटा फॉरेना वचून येयलो फॉरेना कित्याक गेलो ना फॉरेना गेलोलो मगे एक फ्रेंड मरे म्हाका घेवन फॉरेना गेलो ओय फॉरेना गेलो गोंया भायर गेलो पूण आमगे गोंयकारांगे कितें आमगे गोंयकारांगे एकूच बेफेद आमकां मुतो जात थिंगाच मुतो जाय म्हणटो म्हाका थिंग गेल्ले कोडे मुतो जालें मुतो जायना का हांव असो रस्त्या सायडीक गेलो आनी सोडूंक लागलो सोडनाका मुगे पयसल्यान मुगे तो फ्रेंड आसलो तो म्हाका सांगता अरे सोडनाका पुलीस दोतोले बाबडे फॉरेना जायत्यो फॅसिलिटी आहाय म्हणून आयकल्यो तुमगे हांगा एसली अरे आमगे गोंया आमी 2 कोताय मरे तुमगे पुलीस कोताय हांव जाणा हांव लागलो नेटान सोडपाक आवय पुलिसांगे भिरे येयले पुलिसां भिरे येनाका मागीर म्हाका कळ्ळें हे म्हाका दोरो येयले म्हणून तोरी सालवार सांगो तुमकां मुगे फ्रेंडान म्हाका कराटे शिकयलोलो आब्बा कोट तर कराटे सुतली कराटे ब्लॅक बेल्ट बी तसली न्ही सुतली बेल्टा कराटे कोट म्हाका म्हळ्यार सुटल्यार सुटलो एसो कराटे केस कोण कोताय सामको सोंपो आज तुमकां ह्या माटवान हांव तो कराटे शिकोवन वयतलोच सो म्हाका तेणें कितें सांगलो तेणें सांगलो तेशें केलें हांवें तेणें म्हाका सांगलें तुका हची बाराखाडी कोटा आमळे वय बेस बरी कोटा कित्याक मुगे कोंकणी साम बेस्ट आनी इंग्लीश आनी हिंदी मुगे तांबडी पाचवी लायकी ना पूण मुगे कोंकणी सारकी बेस्ट कित्याक तर हांव ल्हानपणा साकून यो मोळचा माटवा गाजोयत आयला म्हणून हांवें सांगलें तेका मुगे कोंकणी साम बेस्ट म्हाका हची न्ही डची न्ही सगळी बाराखाडी कोता ना म्हणून पावलो हची बाराखाडी कोटा जाल्यार कराटे सामको सोंपो हांवें शिकयचो या तूं म्हणपा पयलीं हची बाराखाडी म्हणून दाखय हांवें दाखयली चोय तुमकांय सांगता हांव ती फॉरेनाक कितें केलें पुलीस येताय हांव सोडटा म्हाका कळ्ळें पुलीस म्हाका धरून येताय म्हणून हांवें स्टार्ट केलें पोजिशन घेयलें आनी हची बाराखाडी सुरू केली सगळी कोटाली तितली मारली मागीर वयर चोयलें सकयल चोयलें दाव्यान चोयलें उजव्यान चोयलें आनी जे सायडीक धांव मारो मेळटा ते सायडीक धांव मारली देव बरें करूं नागेश बाब आशिल्लो तुमच्या मुखार स्टँड अप कॉमेडियन नागेश कामत तर फुडले सुवातेर वेळ घेनासतना फुडले सुवातेर आपयता मडगांवचो जागोर ह्या पंगडाक बाब देवेंद्र नायक निलेश शिरोडकार आनी चेतन बोरकार हांकां
हे तिकूय दर युवा महोत्सवाक ह्या माचेर आपली कला सादर करतात. वेगवेगळे रूप तांचे ह्या माचेर आमकां पळोवपाक मेळटा. बाब चेतन बोरकार हो 12व्या गोवा युवा महोत्सवाक मुखेल संयोजक म्हणून आशिल्लो. तेन्नाच्यान ताजी ही वाटचाल ह्या माचेर आज लेगीत सोंपिल्ली ना. मागीर लढून कांयच फायदो ना. ह्या नाटकाचो नाट्यप्रयोग नाटकाचो देखावो तुमचे मुखार सादर करपाक येता मडगांवचो जागोर हो पंगड आनी हाका आवाजा येवजण राजेंद्र नायक हांणी दिल्या. तर सादर करतात मडगांवचो जागोर पंगड मागीर लढून कांयच फायदो ना. सगळ्यांनी गोरा घातला आणि तेंगे नुस्ती करायला लागली. आता म्हणता किती करता कोणाला फुलां वयता कोणाला बारश्या वयता लग्न देवकारी सगळी करता. आणि बर्थडे आसना ना बर्थडे हांव तो सोवन करता न्ही. काय किती करता ते नाताले सत्ताल मरे सोडून दिसभर घरातली काम कोण करतलो हिंग मातशें टाइमपास जाता. अरे बंडी खंय रे तू बाबा तू खबर आसा मरे ह्या वर्सा युवा महोत्सव 3 दीस तो जाणा कित्याक तो खबर आसा तुका. खबर आसला का ह्या वर्सा पोटा 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 अरे 25 वर्ष रे त्याला बाप 25 वर्ष निमित तुझी सारखी पळय कोण आकवार उरल्यानी तेंचे खातीर एक दीस वाडयला. आता किती कर जाण मरे तू गोरे घाल आणि तुझ्या तर गोऱ्या लागतशें दिसल्यानी ते भावेश आसा. भावेश हातून जावणार आहे लग्न ना बाबडे गोरे घेयना आसतना भोंवता. काय साहेबा अरे तेगे सगळे ग्रुप आशिल्ले पळय ते सगळे लोक गेले मरे तेंच्यांनी आनी एक ग्रुप तयार केलो करता. पळया पळया तेगे भानगड ताका तू आसा मरे फाल्यां आनी परां. ए तो होयतलो तो होय तो बेकार लोड मरे ना पण आसलो. हांव फाल्याच्यान हांव ना बाबा फाल्याच्यान ना हांव वयता कामा वचपाचो कामा. काम वचपाचो अरे उलटा वचपाक केसो काम मेळ तुका. अरे बाप मरे सेंट्रल गव्हर्नमेंट रे रेल्वे काम मेळा. सेंट्रल गव्हर्नमेंट रेल्वे काम मेळा ते केसो आसतलेच. चाय कॉफी वडापाव चाय कॉफी ऑमलेट 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 ना तेसो वच रे तो भावेश तो कितें उलयलो तो फिल्म लायता. जावं कोणी चोयला आसतले. हांव सेंट्रल गव्हर्नमेंट वालोर तुका वालोर. टीसी जाला टीसी जाला ना रे टीसी नो ते कोले 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 ते बिचारा आम्ही ताम बसते आमको ते सोले. पायतान तुगे मरे तोंड आता पयलीं सांगता हांव कुली हांगा रे ना कुली तू मरे बंडी कोण तो सांग रे तू कोण तो सांग तेका सांग सांग बेगीन सांग. घराकडे बाय सांगते सामान अरे लोक आहे मरे अबरा ते पाठ मरे तू आणि मग कुली म्हणटा बाप मरे थंय मरे ट्रेन केन्ना खंयच्या प्लॅटफॉर्मार येता आनी वयता तें सांगपाक काम मेळ्ळा. हांव मरे एनावन्सर करू कोण गेले तुझे करू ते सिलेक्ट करायचे बेले हल्लो होता. अरे मिनिस्टर आता आमगे बॉल जातलो तेगे फावोर मारलो मरे आनी जाले सिलेक्ट आनी म्हाजे मजे मरे तो दुसरो कोण नाशिल्लो. अरे मिनिस्टर तुगे बॉल्सा मागे काम कर मरे 11 वर्स जाला हांव तळमळटा. अरे मिनिस्टरा ओळख दाखय काय मिनिस्टरा आणि त्यांना ते जा दिला पण दोतात आणि ह्याच्यातला कोणाला कामाला येतात आणि शिकला पुरे घरा को आहे ती नाही कोण तुझ्या बापा तू मरे काय गाणं का मारे दोळ फुटले वालोर तुका तुका फुटले ना तुका काम मिळेल मरे बेस्ट काम मिळेल ते तू टेन्शन घे नाका बेस्ट काम मिळेल तू अरे वो अनाउंसर अरे तू कॅश को
डान्स करतो तो दाखवय हा होय. बाकी तो बापूच आहे डेमो दी दी तू डेमो तू कन्फ्यूज जाता बंटी डेमो दी तू आहे खूप जण चढेल्या आले तू कन्फ्यूज जाता जाल्यार मुंबय वचपाचो बापाक मुंबय वचपाचो तू जाय जाल्यार ट्रेन हांव जाता बरें येनो करून दाखव मरे बरें दाखय तुमकां दाखयता वच चोय आय होते वच मडगांवच्यान मुंबय वचपाची ट्रेन क्रमांक 1-4-2-3-1 प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 येवपाची आसा ध्यान दे क्रमांक 4-3-1-2 बाबा तू बरे एक काय गाणं काय कुठल्या ना खूप जण फुटता तसे म्हाका एक्सपिरियन्स आसा रेल्वे गोंय वचपाचें म्हाका सांग रे बरं काढून दवरता किती ते अरे तिकेट रे तिकेटी रे तिकेट काढ त्या कांड्राचे वचता मरे मुंबई 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 वयता म्हणल्यार ती मुंबई सगळी ट्रेन वयता तूं हालोस अपर्णा डान्स अकॅडमी जे नावाजलेले नाव नाचाच्या ह्या मळार युवा महोत्सवाच्या सर्तीन वांटेकार जावन सगळ्यांचे कौतुक जोडून आयज कोरिओग्राफी करीपर्यंत तांचो हो सफर तुमकां तुमचे दोळे अशे बंद सुद्दां करपाक मेळचे ना असो हो नाच मोम्मालो पदर कोरिओग्राफी पूजा आणि अपर्णा नयना आडारकर हाणें हें बरयलां आनी गौतमी हेते बांबोळकर हाणें हे गीत गायलां तर तुमच्या मुखार येता पूजा आणि अपर्णा डान्स अकॅडमी
हे गीत गायला एक नाच तशेंच एक नाटकुलें परत एक फावट तुमच्या मुखार ल्हानशें नाटकुलें घेवन येतात नाटकुल्याचें नांव शाळेचे दीस हे ल्हान नाटकुलें तुमच्या मुखार अंत्रूज घडयो हाचे वांगडी सादर करतले फाटली कितलीशींच वर्सां युवा महोत्सवात ते सर्तक म्हणून वांटेकार जातात एका वर्सा ते जैतिवंत जाल्यार तशेंच उपजैतिवंत म्हणून ह्या माचयेवेल्यान ते गेल्यात सगळीं ती 3 वर्सां थोडे आमचे थोडे तुमचे ह्या सर्तीत तांकां पयलें इनाम फावो जाला अशे तरेची माची गाजोवपी हे कलाकार तुमचे मुखार दवरता खुशबू कवळेकार कलानंद बांबोळकार दामोदर राज बांबोळकार साईदत्त कामत तन्वी बांबोळकार सुविधा नायक आणि स्वप्नील तारी शाळेचे दीस हे ल्हान नाटकुलें घेवन येता अंत्रूज घडयो देवा तुझे किती सुंदर प्रकाश मोठ्याने म्हणा प्रकाश देवा तू मोठ्याने म्हणा देवा तुझे किती सुंदर प्रकाश मोठ्याने म्हणा प्रकाश देवा तुझे देवा आता जे तुम्ही म्हटलं त्याला काय म्हणतात काल सांगितलं होतं काही कशाला करते बस काल सांगितलं होतं परवा सांगितलं होतं रोज रोज तेच सांगायचं आता जे म्हटलं त्याला काय म्हणतात सांग आता बस खाली काही पण आता जे म्हणतो त्याला प्रार्थना असे म्हणतात काय म्हणतात मास्टर हा परताना काय म्हणतात मास्तर ते आमच्या फाटला सोदर होतं पण ते गेले टाकले चली प्रार्थना तर 5 वेळा मोठे प्रार्थना म्हणा देवा प्रार्थना 3 वेळा मोठ्याने म्हणा गडबड नको फक्त प्रार्थना हा शब्द म्हणायचा तर मला सांगा प्रार्थना म्हणजे काय हा काय काय देवा तुझे किती देवा तुझे किती म्हणजे प्रार्थना नव्हे तर प्रार्थना म्हणजे देवाला आवडणे काय करणे देवाला आवडणे आवडणे नाही रे आवडणे आवडणे मला सांगा आज एवढीच मुले कशी तो डोंबळा कुठे गेला मास्तर हा डोंबळ्याला कुठे सोडी झाल्या सांगून दे आणि ती बुगा कुठे आता काय तू गाड्या पहिली फुलू काय फुलं तिच्या बहिणीला तू कशाला लागते
बडबड नको. आज आपण फळांची नावं शिकूया. हा फळ माहित आहे? उभा राहा. फळ माहित आहे? होय. नाव सांग. पेरू रामचंद्र पडण्याचा आहे. अजून कोणी फळांची नाव असतात. हा श्रीफळ, हा जायफळ, चाफळ. कसली गाढवाची की दगडाची नाव सांगतो सर तुम्ही. बस खाली. अजून कोणी माझं नाव सांग मग. हा सांग. कांदा, हा चुन्ना, काय? चारा, हा, ऊस. गोळा, चारा. बस. फक्त बोर आणि जांभूळ हे फक्त दोनच बरोबर. बाकीची कसल्या दगडाची की गाढवाची तुलाच माहिती. अरे फळांची नावं येत नाही. तिसरीची बोला तुम्ही. अरे गोव्यात कितीतरी काजूचे फळ आहे. अरे काजूचे फळ नाही. काय? काजू ही बी हा? मुक्तोय बोल बसतो मुक्तोय. लगेच मुकायला झालं. बस. काही करणार मस्तड. हा. हे काजू रे आमचा दादा सांगतो नको तो. तर आज आपण फणस हा धडा शिकूया. तुम्हाला रे फणस हे काय? कोण सांगतो फणस हे काय? हा कोणाचे फळ आहे. हा बरोबर. फणस हे. तर मला सांगा फणस कसा असतो? असा फणस फणसासारखा असतो. सांगा फणस कसा असतो? सांग फणस कसा असतो? तीन अक्षरी हसतो. तर हे बघा फणस हा असा असतो. कसा असतो? हो का? त्याला आम्ही पोपाय म्हणतात. हे बघा त्याला काय म्हणतात? त्याला फणसच म्हणायचं. हा हो. तर बघा फणसाला बाहेरून काटे असतात. हो मास्तरांना बाय काटे आहे. काट्यासारखे लागतात ना हाताला. एक फणसाचं चित्र आहे याच्यावर. बघा डोळे फाडून बघा. एका आम्ही पोटसून म्हणतात. पोटसून म्हणतात ना त्याला. आजपासून फणसच म्हणायचं. हा हो. काय होते कारण आमचे आजे पूर्वज पोटसूनच म्हणायचं. आपले फणस म्हणायचे. हा राजे काय म्हणायचे? राजे. कोण राजे? कोण राजे? बघा तुम्हाला मोठे राजे महाराजे होते असेल ना तर अडाण्यासारखे फुणसून पप्पाय करीत बसा. ना नाही कोण राजे? अंत्रुज गुडयोची गुडी दिसली की माटवान सगळ्यांक घाम फुटलालो. तसं आयज हेंका पळोवन म्हाकाय मातसो घाम फुटला. हीच आशिल्ली आमची जोडी अंत्रुज गुडयोची. तशीच तुमच्या मुखार आनी एक जोडी घेऊन येता जाचें नाव जावन आसा सुष्मिता आणि वृक्षा. 11वेक आसतनाची ही जोडी जी आयज मेरेन सुष्मितान 25व्या गोवा युवा महोत्सवाक परफॉर्म केला. 1 वर्ष जातले तांच्यांनी यूट्यूब चॅनल तांच्यांनी सुरू केला. तशेंच वृक्षान विशारद आणि सुष्मितान अलंकार एग्जाम भरतनाट्यमान तांणी दिला. सुष्मिता आणि वृक्षा हाजे गीत जावन आसा वारे कशें जे गौतमी हेदेव आंबोळकार हाणें म्हणा. तशेंच रमेश वेलुस्कार हाणें बरयला आणि अशोक पत्की हाणें म्युझिक डिरेक्ट केला.
तर ह्या खिणाक हांव आपयता सुष्मिता आनी वृक्ष हाज्या लागीं. पंगडातले तर या खिणान हांव मागता भावेश आनी हरीशा लागी की तांच्यांनी माचेर येवचे. भावेश यो. जोरान टाळयो जावंदी भावेशा खातीर. भावेश मायक घे. 4-5 ताळयो वाजयता आनी जोरान म्हणजे ताळयो वाजया मग सारक्याच. हांव भावेश जांबोलेकार पयल्या युवा महोत्सवासून 25वा युवा महोत्सवाच्या माटवान पर्यंत आयला आणि
जवळ जवळ 25 वर्सांतल्या 18 वर्सां मुस्तायकेक वांटेकार जाता. हांव आयज येवपाचो कारण इतलोच की म्हाजे खातीर युवा महोत्सव एक मोठो उत्सव आसा. कारण आमचो गुलाल जातकीर हो व्हडलो उत्सव म्हणटा तो युवा महोत्सवाचो उत्सव आसता. आनी तितूंतले भितर मुस्तायकी हो म्हाजो आवडतो छंद. कारण पयलीं पासून ल्हानपणा पासून म्हाका कॅरेक्टरायजेशन करपाची खूब उमेद आशिल्ली. आनी कॅरेक्टरायजेशन करत 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 म्हणजे हांव 18 खेपेक ह्या युवा महोत्सवाच्या माचयेर मुस्तायकीक चडला. आनी 18 खेपेक जे जे हांवें कॅरेक्टर केल्या ते सगळे म्हाज्या गांवचे कॅरेक्टर जे हांवें ल्हानपणा पासून पळयले. मागीर बिचोले केल्लो आसतलो कुरकुरो, कोणाक सांग्या वयले आसता तांकां खबर आसतलें. शाणू नायक म्हणून एक पेटी वाजतर आशिल्लो. लायफ तेजी सगळें सोंपलें, पेटी वाजोवपाक सोंपयलें, ताजो कॅरेक्टर केल्लो. पयल्याच युवा महोत्सवाक हांव ठाकर म्हणून आमची एक वाडी आसा, अख्खो ट्रक वतालो आनी फूल ठाकरवाडीतले ड्रायव्हर सोडून सगळे ठाकर मेले. आनी त्या ठाकराच्या हितून भितर पयलीं घणसाबैल आसतालो. पयल्याच युवा महोत्सवाक घणसाबैल घेवन येयल्लो. पूण कोण तो कोण खबर ना, अजून पर्यंत खबर ना की त्या घणसाबैलाचे पोनाक कोणें बॉम्ब लायला आनी तो घणसाबैल गेल्लो तो अजून केन्ना पावूना. हांव आज सांगपाक इतलोच येयलो की मुस्तायकी ह्या सर्तीचे सगळ्यांक कितें आसा. कारण मुस्तायकी एक अशी सर्त आसा जी ज्याच्या नांवानच कपडे म्हणजे मुस्तायकी म्हणजे कपडे आनी वेशभूषा आसा. आमी फक्त कॅरेक्टरायजेशन करनासतना फक्त खंयचो तरी पेज प्रसंग घेता आनी तो करतात. तशें जायनासतना मुस्तायकी भितर प्रत्येक कॅरेक्टर जे आपणे अनुभवल्यात आनी तांकांच स्मरून पूर्ण एक स्टोरी तयार करून ती लोकां मुखार मांडपाचो प्रयत्न हांवें म्हाज्या 18 वर्सांत केला. आनी केन्नाच पयल्या रावंडाक केन्नाच भायर पडूं ना. कारण म्हाजे बरोबरची ते जे पळय कॅरेक्टर आशिल्ले तेंच्यांनी म्हाका मुखार पर्यंत व्हेला. हांव सगळ्या कडेन हेंच बघता की महोत्सवाची माची आनी मुस्तायकेची जी माची आसा ती ही कॅरेक्टरांची माची आसा. आनी प्रत्येक कॅरेक्टर खूब आपूण कोण, आपूण खंय वता, कित्या खातीर वता, खंय येयला, हे सगळे प्रश्न माथ्याक धरून हे सगळे मुखार वचपाक. आनी म्हाजी आवडती आनी सगळ्यांचीच आवडती मुस्ताकी. कारण प्रत्येकाक दिसता मातसो एक्टीव आसलो की आपूण एक वेगळो ग्रूप करतलो आनी मुस्ताकीक चडटलो अशें दिसता. पूण हांव हेजे मुखार सगळ्यांक सांगता की मुस्ताकीचेर मातसो बरो विचार करचो आनी बरी मुस्ताकी करची. कारण ह्या मुस्ताकीच्यान सगळ्यांक एक बरी कॉमेडी आसता, बरो विचार मांडपाक मेळटा. इतलेंच हांव तुमकां सांगपाक आयिल्लो की मुस्ताकी बरी जावपाक जाय. पण भावेश म्हाका एक सांग, तूं कितें म्हणलें 18 19 काय 18 वर्सां कितली वर्सां जालीं? 18 वर्सां जालीं. 18 वर्सां जवळ जवळ तुका दिसना एक तुगे 14 ते 15 चलयो तुजे को पार्टिसिपंट्स जाले आसतल्यो. 13 एकय जालना रे सोडपा बाय मेळना. हांवें हाडलेले कोण कोण व्हरत आसा न्ही रे. हांव माचयेर हाडटा, कोण तरी पळयता, हांव कॅरेक्टरांक उरता, मागे कॅरेक्टर दुसरो घेवन त्या घराकडे व्हरता. तुवें 18 मुस्तायकी केल्यो, सोहनान फक्त 4 केल्यो पूण 2 काडले. सोहनाले कितें, सोहना परिस्थिती पळयल्यार हांवें 39 वर्सां जालीं, म्हाका जितलें टेन्शन ना तेका आयज टेन्शन येयला. कितें हांव खबर ना, उदोवचें पळय ताका हांव. पूण तुका दिसना आतां ह्या माटवान 25वो हो युवा महोत्सव खुबश्यो जोडपी घडल्या. तातूंत मेन नांव म्हणल्यार आतां हांव मोगेलें म्हणटा, मोगे भाव म्हण सोहन, हेतल, अन्वेषा, सुप्रभात, तन्वी ऋषिकेश. जाव रे तन्वी ऋषिकेश हांकां सगळ्यांक पळयतकीर मनांत दुखता न्ही तुज्या? फडफडटा. पूण हितून भितर एक मजा आसा. हितून भितर एक नांव घेतलें पळय सुप्रभात आनी अन्वेषा, हितून भितर एक मजा आसा. कोणा खबर ना, युवा महोत्सव माटवान तांकां जालें सगळें. पूण युवा महोत्सवाचे जे पळय वावुरपी आनी सगळे आसा पळय अध्यक्ष विध्यक्ष ते तांकां बरें उडयतात. अन्वेषा स्टेजीर आनी तो त्या खाची वचून बसता. केन्ना मेळना ती म्हाजी युवा महोत्सव माटवान तरी केन्ना मेळपाक जायना ती. तुका कितली वर्सां? 39. पूण म्हाका दिसता ऑर्गनायझींग कमिटीच्या हातूंत भितर खूब मिस्टेक आहा. आतां मिस्टेक कितें?
आमकां सर्तकाक 35 वर्सां पर्यंत पार्टिसिपेट जावपाक मेळटा. 35 वर्सां वयर मेळना, बरोबर न्ही? म्हाका दिसता ही 40 करपाची, कित्याक 40 वर्सां लास्ट वर्सा तो कितें एक चान्स दिवपाचो. तेंच्यांनी मेले म्हाका 3 वर्स मायनस केली आनी 1 वर्स वाडय म्हणटा तूं म्हाका. तेन्ना जर 35 वर्सां 40 वर्स तेन्ना केलें जाल्यार तुमी जर लग्न जावन सगळें जालें मेळ्ळें. इतली वर्स जाली. प्रवीण हांगा म्युजीक दिता. प्रवीणाक फाट्या वयले केस गेले आनी ऑर्गनायझींग कमिटीन जागे चेंज केले, जेवण चेंज केलें, तरी म्हणूंक मेळना. नडीन तें नडीन. माटो चेंज केलो, प्रवीण तसो जा. जेवण चेंज केलें म्हणून नड मातशें आसता पळय, ते नडीन जाता ती खबऱ्यो. बरें म्हाका एक सांगा, ते तूं वखल कित्याक घाला? वखल घातले एकच फायदो, हांव कोणा पळयता कळना रे. हांव कोणा पळयता पयल्यार हांव कोणा पळयता नजर आनी कोण धरता आनी तें घेवन कोण तरी वता. म्हणजे वखल घातले की कांय प्रॉब्लेमूच ना. बसलो गिरावलो कोणा पळयता कळना. हांवूय घालता. तुगे बायल बसली फाटल्यान. आनी बायलेकूय कळपाना न्ही हांव कोणा पळयता. अरे वालो देव बरें करूं सगळ्यांक. भावेश भावेश हो बॉल अर्दो सो कित्याक? फुटबॉल फुटबॉलान खेळटा मरे. अरे फुटबॉल हो गोवन गेम, कळ्ळें न्ही तुका? फूल गेम केन्ना खेळत ना, अर्दो तरी जालें म्हणून. देव बरें तुका. 9 म्हयन्यान आनी अर्द गेम तरी पळोवपाक मेळूनी. देव बरें करूं भावेश आनी हरीश. अजून सोंपूना, फक्त 3 नाच उरल्यात. ते नाच तुमचे मुखार दवरचे पयलीं हांव एक ल्हानसो औपचारीक सुवाळो तुमचे मुखार दवरता. मागता आमचे कार्याध्यक्ष वल्लभ बर्वे आनी कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष चेतन आचार्य हांचे लागीं नेस्ले इंडिया कॉर्पोरेट वेव्हार वेवस्थापक संजय भंडारी हांकां घेवन माचयेर येवचें. निमणे खिणाक ह्या दिसाच्या ह्या सुवाळ्याक तुमच्यो ताळयो फावतात. ल्हानसो औपचारीक सुवाळो हाचे उपरांत रोखडेच आमी उरिल्ले 3 नाच तुमच्या मुखार दवरतले. ल्हानश्यो ताळयो जावनी. देव बरें करूं. ह्या युवा नखेत्रा कार्यावळीक आमकां जितले कलाकार लाभल्यात तांची तोखणाय करपाक आमी एक ल्हानशी यादिस्तीक तांकां भेटयतात. देखून आमचे ह्या सुवाळ्याचे ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे बाब संजय भंडारी हांचे लागीं मागता जितले जाणांनी ह्या माचयेर आपली कला सादर केल्या तांकां एक ल्हानशी यादिस्तीक दिवन तांचो भोवमान करचो. पयले सुवातेर प्रेरणा पालयेकार, उपरांत सुविधा नायक, ताजे उपरांत रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिर ताच्या कोण्या वांगड्यान येवन ह्या दिसतेक कलेक्ट करूं येता. रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिर मातशें बेगीन येवचें. उपरांत नागेश कामत, म्हजे उजव्या वाटेच्यान तुमी येतना म्हजे उजव्या वाटेच्यान येवचे. नागेश बाब ओके अशें. नागेश कामत. ताजे उपरांत बाब चेतन बोरकार, निलेश शिरोडकार, देवेंद्र नायक आनी राजेंद्र नायक. बाब चेतन बोरकार, निलेश शिरोडकार, देवेंद्र नायक आणि राजेंद्र नायक.
चेतन बोरकार मडगावचो जागोर पंगड हांगा आसत जाल्यार येवचे. ताचे दिसतीक आमी तांकां पावयतात. ताचे उपरांत पूजा आनी अपर्णा डान्स अकाडमी. तुमच्यो ताळयो फावता ह्या कलाकारांक जाणी ह्या कार्यावळीक तांची कलाशैली सादर केल्या. उपरांत मेघा राणे, मेघा राणे. ताचे उपरांत अंत्रूज घोड्यो हांचे वांगडी खुशबू कवळेकार, राज कामत बांबोळकार, साईदत्त कामत, स्वप्नील तारी, सुविधा नायक, तन्वी कामत बांबोळकार आणि कलानंद बांबोळकार. शाळेचे दीस हे ल्हानशे नाटकुले आमचे मुखार सादर केले ते हे अंत्रूज घोड्यो ह्या संस्थेचे वांगडी. तुमच्यो ताळयो चुकच्यो न्ही. ह्या कलाकारा खातीर तांकां खरेंच ताळयो फावता. स्वप्नील तारी, सुविधा नाईक. ताचे उपरांत भावेश जामावलीकार आणि हरीश काकोडकार. मातशें बेगीन येवचें. भावेश जामावलीकार आणि हरीश काकोडकार. आमच्या मध्ये असतात मडगावचो जागोर ह्या पंगडाचे वांगडी चेतन बोरकार. ताणे आपले यादस्तीक स्वीकारचे. चेतन बोरकार. उपरांत डी मोलायस ह्या पंगडातलो कोणी आसत जाल्यार तांणी मातशें येवचें. डी मोलायस. खरेंच ताळयो फावो. अश्विनी आणि सिद्धांत. अश्विनी आणि सिद्धांत. आणि निमणे पोवातेर वृक्षा करमली आणि सुष्मिता पेडणेकर. वृक्षा करमली आणि सुष्मिता पेडणेकर. तशेंच सोहन सावटेकार माटवात आसात. तांणी येवचें आनी आपले यादस्तीक स्वीकारचें. सोहन सावटेकार. खंयच वचचें न्ही. हाजे उपरांत रोखडेच आमी उरिल्ले नाच उरिल्ली कार्यावळ फुडें व्हरतात. ताचे खातीर बेगीनच आमी सुरू करतले.
देव बरें करूं संजय बाब, तुम्ही तुमची बसका घेऊ येता. देव बरें करूं. या माठवातल्या दर एकल्या मनशाक मार्गदर्शन करचे आणि आपली दोन उतरां उलोवची. गुड इवनिंग. आज हो कार्यक्रम जो हांगा पळयलो असो कार्यक्रम खूब कमी पळोवंक मेळटात आणि तुमकां खरेंच मना पासून सांगता की गेल्या 2 म्हयन्यांत म्हाका असो ब्रेक मेळूं नाशिल्लो. आनी ऑनेस्टली हांवें गुरदास बाबाक सांगिल्लें की म्हाका 8 म्हणल्यार सोड म्हणून. जेन्ना हांगा बसलो 8:30 केन्ना जाली कळ्ळी ना. थँक्यू व्हेरी मच म्हाका आनी म्हज्या कंपनीक तुमच्या एसोसिएशनाशी हें दुसरें वर्स जे आमी बरोबर आसात. आनी on my behalf as well as on my company's behalf, I'm happy to say that I'll be keeping association for long time. आणि पण जे कार्यक्रम हांगा पळयले ताजे जो थर आसा तो खरोच इतलो बरो आसा की सिनेमाच्या थिएटरान वचून किंवा मुंबयची नाटकां पळोवन इतलो जितलो आनंद मेळना तितलो आज खरो हांगा मेळ्ळो. दे आर रियली हाय क्लास प्रोग्राम्स अँड आय कॉम्प्लिमेंट चेतन बाब एंड हिज टीम फॉर हॅविंग सच अ प्लॅटफॉर्म. थँक्यू सो मच. आणि हो भाशणां करपाचो वेळ न्ही हो म्हाकाय खबर आसा. देव बरो करूं तुमकां सगळ्यांक. देव बरें करूं सर. कार्यावळ मुखार व्हरतना हांव आपयता शलाका देसाय हांचे लागीं युवा नखेत्रां ही कार्यावळ मुखार व्हरची. प्रोडक्शन हातूंतले श्रीधर कामत सरान ते बरयलां. तशेंच हरिहरन हाणें तांय गायलां. म्युझिक हाजी दिल्या अशोक पत्की हाणें. 16वे गोवा युवा महोत्सवांतल्यान सातत्यान युवा महोत्सवान वांटेकार जावपी किंवा आयोजकान आसपी हे आमचे मेघा राणी तिळवी, जाका कला रत्न पुरस्कारूय बी फावो जाल्लो कोलकाता हांगा. कथकांत ताणें गुरू रेखा मडकयकर हांच्या खाला विश्वरथ पर्यंतची परीक्षा ताणें दिल्ली आसा. तर ह्या खिणाक हांव मागता मेघा राणी तिळवे हाच्या लागीं की ताणें आपलो नाच सादर करचो.
पिशी पाय जळा मळबाच्या देगेची लांबाय केदी काळखाच्या वेंगेची खोलाय केदी काळखाच्या वेंगेची खोलाय केदी मळबाच्या देगेची लांबाय केदी जिणेची आस मोनेरी भास अनवरती शून्याचो सार झाली पिशी पाय जळा फुलची कशी मुक्ता गळा चिरंतनी वेदना मोगी म्हणताली बना तर फुडले सुवातेर हांव आपयता सिद्धांत गडेकार आनी अश्विनी फ्रँको हांकां डुएट डान्स आमच्या मुखार सादर जातलो. राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावण्यार जायते नाच तांणी सादर केल्यात. तशेंच गोंयच्या वेगवेगळ्या पंगडांक नाच बसयल्यात आनी प्रशिक्षण दिला. सिद्धांत गडेकार आर्ट अरेना ही अकाडेमी सिद्धांत चलयतात. ताजे अंडर जायती भुरगीं जायते तरणाटे नाच शिकतात. तशेंच डान्स अकाडेमी अश्विनी फ्रँको चलयता. सिद्धांत आणि अश्विनी सिद्धांत युवा संजीवनी ह्या पंगडांतल्यान जायती वर्सां युवा महोत्सवात वांटेकार जायत आयला. तशेंच अश्विनी फ्रँको युवा दी गोवा ह्या पंगडांतल्यान युवा महोत्सवात तांणी आपलो नाच सादर करून इनामां जोडल्यात. तशेंच मोग म्हजो हे गीत आमी जाते ह्या फिल्मांतले गिताचेर ते परफॉर्म करतली. हे गीत सोनू निगम हांणी गायला जाल्यार पुंडलीक नायक हांणी ते रचला. तुमच्या मुखार दवरतात सिद्धांत गडेकार आनी अश्विनी फ्रँको गीत मोग म्हजो. तुझ्या केन्ना लागतलो काले कष्ट त्रासून कितलो पण दिवस दोन जिवांचे मिलन केन्ना घडटले. मोगात नसता धर्म जाती अशी मोगा कीर्त ख्याती मोगूचा सा धर्म सात सागर पार करून मोगांचा मोग झाला
पाठीशी हांगा पाठीशी काळजा तुझ्या केन्ना लागतो कष्ट त्रास सोसून कितलो बंदिवास दोन जिवांचें मिलन केन्ना घडटा सिद्धांत आणि अश्विनी तर फुडले सुवातेर तुमच्या मुखार येता स्टँड अप कॉमेडियन कोण जाणी जायती वर्सां ह्या माटवात मुस्तायकेच्या मळार गाजयल्या मुस्तायकी अक्षरशः गाजयल्या कुडचडेच्या एका ग्रुपांतल्यान एका पंगडांतल्यान तो वांटेकार जाला आणि आज तोच पंगड घेऊन ह्या माटवात येता मुखारी येतलो पण आता येता सांगू शकता कोण कोण ताची वळख चढ करपाची गरज ना ह्या माटवात अर्धांतले अर्धे तरी ताका वळखतले वा सगळेच वळखतले तुमचे मुखार दवरता सोहन सावड्डेकार हय म्हगेले एक गुरू आसा ताणें म्हाका सांगिल्लें आलय तितली घट जाता खंय तो त्यामुळे कळ्ळें तुमकां कोण तो हांवें घरा कडेन बी प्रॅक्टीस केली ताची म्हळ्यार दूद म्हाका एकदां पेड्ड्यार जालें बायलेन म्हाका तवलो घेवन हालोवपाक लायलें घट जालें तूप जालें ताळो म्हाजो पडला दीसभर माटवां बॉम्ब मारतालो भुरग्यां बरोबर आज म्हगे भुरग्यां हाडना हांवें आज लोकांले भुरगीं घेवन आयिल्लो बॉम्ब मारून मारून ताळो म्हाजो पडलो पूण हांव दोतोरागेर वचपाना कित्याक मदीं मदीं हांव अशें कॅन्करींग कंपेरींग करता म्हणटकच म्हाका कोणागेर वचचें पडटा कंपेरींग करपाक गेले त्या युवा महोत्सव असो ताळो पडलो म्हणून एक दोतोरा म्हऱ्यान गेल्लो दोतोर म्हगे फॅमिली दोतोर आतां दुसरी माळ्यार रावता बिल्डिंगे मेल्ल्या काळोख लोकांक कातरता पूण बिल्डिंगे काळोख असो गेलो दारार मारलें रातचें दोतोरा बायलेन दार काडलें ताळो पडलो म्हगेलो पडिल्ल्या ताळ्यान म्हणलें दोतोर आसा दोतोरा बायल बरी ना तो यो तेन्नाच्यान दोतोर सोडलो आतां भावेशान म्हणलें टेन्शनां आशिल्लो म्हणून टेन्शनां आसपाना कित्याक 35 वर्सांचेर बंद केलें बरोबर आशिल्लें शाण्या पूण कित्याक धापिल्ली मूठ 1.25 लाखाची आतां 50 वर्सां केलें म्हणून सुद्दां कोण मेळपाना कित्याक धापिल्ली मूठ 1.25 लाखाची हांव कित्याक टेन्शन आशिल्लो 31 वर्स हांव आयलो खांडेपार साकून पयल्या घरी फारायलें मागीर कितें जालें परत 4 वर्सां तेन्ना कळ्ळें की आनी बरें मॉडेल आशिल्लें म्हणून आनी हांव दिसपा नाना पाटेकर तूं मेल्लो इम्रान हाशमीचो दिसता तरी कित्याक फारवल ना हाजो कळपाक जाय तुका प्रश्न पूण एक बरें केलें तुमी म्हाका मातसो कॉन्फिडन्स दिलो स्टेजीचेर येवपाक हरशीं म्हाकाय म्हणून आसा कड्या म्हणलें मातशी अशें एंकरिंगाक वतना खूबदां मजा जाता हांवें पॉलिटिक्स हो म्हगे फेवरेट सब्जेक्ट ताळो पडला मातशें समजून घेवचें असो एकदां सावर्डेच्यान नावेली वतालो हॉलां एंकरींग करपाक ह्या सायडीच्यान चांदरच्यान लागीं म्हूण आयलो पुलार पळयलें जाल्यार ट्रॅफीक सगळें ट्रॅफीक ब्लॉक म्हणटकच म्हगेर मातशी संवय ती आमी सावर्डेकार आमकां ट्रकांतल्यान खंयच्यान घुसपाक संवय अशी मोटरसायकल काडली आनी हाडली आनी एक व्हडली गाडये मुखार थांबली त्या गाडये मुखार काडपाक कापासताच जालें ना अशें करून मोटरसायकल ह्या सायडीच्यान पळयलें जाल्यार आमगे चर्चिल बाब गाडये हांव भितर बसला केदी व्हडली गाडी आनी चर्चिल बाबा म्हणटा सा मोठो फॅन ताका इंग्लिशीचोय फॅन बिजली नाही आई हिंदीचोय फॅन फातोर्डा ग्राउंड्स म्हाका खूब आवडटा तो मनीस कित्याक तो धाडशी आनी डेरिंग तो मॅन ऑफ मासीस म्हणटा न्ही ताका म्हणटकच ब्लॉक जाला कितले वेळ जाले ब्लॉक सुटना चर्चिल बाबा ड्रायव्हर आशिल्लो बोस्त्यांव चर्चिल बाबान बोस्त्यांव म्हणलें हे बोस्त्यांव चल रे वसान चोय कितें जालें तें बोस्त्यांव गेलो आनी परतो आयलो कितें जालें रे म्हणपाक लागलो बोस्त्यांव म्हणपाक थिंगा एक घाटी मामा आनी घाटी माम झगडटाय घाटी हो शब्द हांव वापरना हांव रेवल्युशनरी बी न्ही हांव ताणें म्हणलां बोस्त्यांवान एक घाटी मामा आनी घाटी माम झगडटाय म्हणपाक लागलो पात्रांव ताका लागून ब्लॉक पडला आतां चर्चिलाले गोंयकारपण चाळवालें
फातोडे गोंयकारपण न्ही तागेलें साश्टीचें गोंयकारपण चाळवलें सामकें अशें चाळवलें बालाय गोंयकारां हिंगा ब्लॉक पडटा घाटयां लागून आपूण वचोन चोय तुमकां पालो सात देंवलो ढाबाच करून आज चर्चिल बाब देंवलो म्हणटकीर हांव आयकतां हांवूय मोटरसायकली वयल्यान देंवलो पळोवपाक मजा चर्चिला फाटाफाट गेलो चर्चिल बाब गेलो ए क्या हुआ रे तुम्हारा इधर क्यों झगड़ा है बोला इधर क्यों झगड़ा है म्हणनाका आत्मळ दीस पडटा हाजेर घाटी बंब घुलो हांव वळखता चर्चिला तूं वळखता साईमाम वळखता तो घाटी वळखता तो म्हणपा लागलो मैं मरद ये मेरा औरत तुम बीच में बोलने वाला कौन आत्मळ पडटा गेल्या पूण चर्चिल मरे त्या भशेन घुलान आयलान गाडयेन बसलो आनी म्हणली हें कितें हांवूय गेलो परत फाटाफाट बसत्यावेली जाल्यार पात्रांव कितें जालें हें तेंगे म्हणपा तें मोट्यार पडलां एक कोणी मरत ना जाल्यार उरत म्हणपा लागलो आमकां भानगड नाका अशी भानगड जाता युवा महोत्सवा तुमी नखेत्र केली सगळें केलें भावेश बाब आसता इन्विटेशन मरे बरें दिवपा जाय थोडे मनीस बरे हुशार आसता इन्विटेशन दिवपाक इन्विटेशनाक म्हणून स्टायल आसता म्हाका सदां कितें दिसतालो म्हगेले कॉम्पिटिटर ऋषिकेश कदम म्हणून तो भयंकर हुशार म्हणून पूण ना तागे बापूय ताज्या बरोच हुशार बरोच हुशार बरो पावरफूल हुशार कित्याक म्हाका ताणें एक दीस मेसेज घाली आपल्या बुका इनॉग्रेशना यो आतां बुका इनॉग्रेशना ह्या अक्षर शत्रू मनशाक कसो आपयलो तें पळया तुमी बुका इनॉग्रेशना मेसेज धाडली म्हाका फोन केलो पळय म्हणपालो आपणें थोडे इंटलेक्ट मनशां आपयल्या आनी तूं इंटलेक्ट म्हणून तुका आपयला आतां इंटलेक्ट म्हणटकीर हांव फुल्लो इंटलेक्ट हांव अरे अक्षर शत्रू मनशाक इंटलेक्ट म्हणटकीर हांव गेलो पयल्या सुवाळ्याक सामकी गर्दी पांय भितर घालना फुडें म्हाका मंगलदासान नित्या दिसलो म्हाका कळ्ळें आनी म्हण फटयलें आज सद्या कितें जाल्या परिस्थिती प्रशांत मामा चड हांसूं आयलें प्रशांत माम तुगेलो काणकोणकार तो मत जाय परत मत व्हरपा जाता थंय बेश्टेच नाका ताजे वाटे वचनाका आवाज मात पडला पूण थोडे आवाज काडपा प्रयत्न करता आतां कितें जालें फाटल्या दिसांनी सॅनिटल म्हणून काडले ट्रॅफीक पुलिसांक टाक टाक करून फोटो मारता आनी पुलिसांक मात डिमांड कमी जाला आमी फायन भरता पूण ते पॉलिटिशियन खबर आहा केन्ना फायन भरना कोणूय जावं ते केन्ना फायन भरना तांकां धरलो जाल्यार सुद्दां आनी एक आमगे पाणू हवालदार म्हूण आशिल्लो तो सामको कडक तो कोणा सोडपी न्ही तो कुट्टाळे पुलार रावलो आवाज मातसो हे जाता बंद करूं हां वेळ जाता तो पुलार रावलो जाल्यार रवी नाईक आमगेलो हांव तागे बेश्टो आवाज बी काडटा कांय वायटपण कोणा कडेन ना हांव खंयच्याय पार्टीन ना आतां आशिल्लो हरशी हांव पार्टी आतां म्हाका लज सांग पावना कळ्ळें तुका आतां खंयच्याय पार्टी ना पार्टी बिटी सगळी सोडल्या कळ्ळें तुका पार्टी सोडिल्ली हांव सुखी आहा फक्त एकच रातची केन्ना एंकरिंगा साकून घरा कडेन येतना पुलिसान हाडले जाल्यार हांव इतलें सांगता हां तुगे नांव कितें रे हांव चौकीदार सोहन सावडेकार म्हणटा ते म्हाका सोडटात कळ्ळें तुका इतलें पॉलिटिक्सा कडेन आतां इतलोच संबंद दवरला हांवें आनी एक बँक अकावंट दवरला केन्नाय 15 लाख आयल्यार येवं म्हणून ताज्या वयर म्हगेलो कसलोच संबंद ना कसले राजकारण्या कडेन कोणा कडेनच ना नाल्लार हात दवरून सोपूत घेता नाल्लार हात दवरलो मनांतल्या मनां दवरलो मनांतल्या मनां म्हणल्यार कशें जाता मनांतल्या मनाकय म्हूण आसता आमगे सावड्ड्या एक बरो आमगे फ्रेंड आशिल्लो नांव घेता थोडे कळटलें तागे बापूय इल्लेशें घेतालो सदां ताका कितें जातालो बार जालें म्हणटकीर मागीर वारो वाडटालो लोकांगे तुळशी प्रयोग सांची जाता तागे दनपर जाताली कित्याक मागीर दनपर जातकच कितें मारपा मेळटा न्ही एकदां तुळशी लग्न केलें म्हणटकच पूण आमगे एक गांवां एक भट आहा मातसो फास्ट देवस्पण करपाचो ताजें नांव घेना पूण ताका आसूं नांव घेवया विठ्ठल विठ्ठल हावदेकर बाब तूं न्ही तो भट तो येतालो असो भटपण करपाक भटपण ताणें केलें आनी म्हाका मेल्ल्या मातशी चड खा देवस्पणा कडेन हांवें म्हणलें कितें चल्लां पळया सगळें तुळशी लग्न जालें तुळशी लग्न जातकच भटान अंतरपाट धरलो ना तें आमगे तकलें वता रोखडें हांवें म्हणलें बाबा तुवें अंतरपाट धरलो ना आतां भटा म्हगे राग आयलो म्हणपालो मनांतल्या मनां दवरलो म्हणपा लागलो तो पाप आमगेलो इलो मारपा मनीस तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेंजर मनीस विठ्ठल म्हणपालो दक्षिणाय मनांतल्या मनां दिली पुलार जालें कितें पुलार अशें येतना एक दीस आमगेलो रवी नायक बाबा धरलो हेल्मेट ना म्हणून धरतकच रवी नायकालें एक्सप्रेशन
आवाज सोंसे येवपाना कित्याक ताळ पडला ताका हांव जबाबदार न्ही युवा महोत्सव जबाबदार हांगा ताळ उडयन जाल्यार तूं युवा महोत्सव आयिल्ल्या भशेन न्ही म्हणटकच ताळ माच पडला रवी नायक कसो त्या पुलिसाक सांगता हेल्मेटाचेर आपूण तालांव बंद म्हणून हेचे पयलीं हेल्मेट आसा आनी हेल्मेटाची सगळी कायदे आसा सो हांवें केलें हें बरोबर न्हू बरोबर तें कोणा केलें हांवें केलें तें लोकां खातीर केलें लोकां खातीर लोकांक बरोबर जाय तर तूं म्हाका तालो दिसा सारको दी बरोवन दी हांव तो एसेंब्ली घालता एसेंब्ली मध्ये अरे पयलीं म्हाका बरी कर म्हणटा तकली ना म्हणून तकली ना जाल्यार हेल्मेट कित्याक घालूं हें बरोबर न्हू बरोबर न्हू तकली ना हेल्मेट कित्याक घालूं हांवें नी कॅप घाला पळय कॅप घाला पूण अशें आनी स्टायल प्रत्येकाली वेगळी आसता तसो एकदां आमगे निलेश काब्राल बाबा धरलो तागे मातशी रॅपीड स्टायल निलेश काब्राल ताका कसो ताणें पाणूक सांगलें गाडी घेवन येतना काब्रालाली मातशी व्हडली गाडी त्यो ताका मातशी गाडी शॉकीन तो मातसो फास्ट चलयता ओवर स्पिडींगा लागून पाणून निलेश काब्राला धरलो निलेश काब्रालान ताका कसो चक्रायलो तो पळय तालांव दिना आसतना अरे मर्सिडीज घेवन म्हाका 40 स्पीड वच म्हणटा अरे कितले स्पीड मारला बरं ताका स्पीड कितले लिमीट आसा तुजें पयलं मिटर आसा एवढे यू जस्ट डोंट कॅनॉट यू नो अरे ताका एक लायट आसता मरे सिस्टम आसता तुमी कोणाक सोडटा मरे अरे ताका सोडटा मरे फातोड करा आमकां कितें ना तेगे नाल दिला तुमकां तुवें मरे चवथीक आंब्याक दिता मरे कितें अरे आमचे चलता रे समजपा जाय तुका कळ्ळें अरे तुका पळय ताका तेरे कितें दिवपा जाय तालो तशें बरोबर न्हू तें प्रत्येकाली एक आपल्याली स्टायल आसता मागीर आमगेलो सुदीन ढवळीकार बाब म्हणटा सामको खबर आहा तुमकां कशें व्यक्तिमत्व तें आनी ताका तालांव दितकच ताणें कशें चक्रायले तेंय पळया सुदीन ढवळीकाराक तालांव दिलो PWD मिनिस्टर आसतना ओवर स्पिडींगा खातीर खबर ना अरे त्या सगळी बॉब मारता गाडी फोनकुला पडटा ओवर स्पीड मारतो खंयच्यान पण एक याद दवर रस्ते मुगेले हांव फाल्यां ते टॉयलेटा कडेन वचोना तूं दवरतलो बरोबर दिपका रागायला सांबाळटा अच्छा आवाज जायना सो आवाज हांव हांगाच बंद करता लास्ट ताणें धरलो नाना पाटेकार आवाज काडटा तुमचे खातीर नाना पाटेकार आवाज पडिल्ले आशिल्ले जाय येता कित्याक तो रक्तान भरला तो येतलो म्हाका गॅरंटी आसा नाना पाटेकारा धरला कित्याक धरला नाना पाटेकाराक खबर ना नाना पाटेकार कसो चाळवता लास्ट पाणूचेर लास्ट एक आवाज तुमचे खातीर अच्छा है मुझे तुमने फाइन दिया अच्छा है बहुत अच्छा लगा क्या किया मैंने क्या नहीं है मेरे पास गाड़ी को ग्लास है कार्बोरेटर में कचरा नहीं है पोल्यूशन सर्टिफिकेट है लाइसेंस में हेलमेट पहना है यहाँ छोटा दिमाग है उसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है अरे तुम लोगों को इजड़े की जना जीने की आदत पड़ गई है हम लोगों को पकड़ते हैं नहीं जीना है मुझे भाई मुझे युवा महोत्सव में जाना है कहाँ है मेरा चितरनामा पूरा करिया यस डन वन मोर ओके नसरुद्दीन शाह ये एक्सेप्टेबल नहीं है साहब आप मुझे इस तरह से फाइन नहीं दे सकते पेशे से लॉयर हूं साहब मैं अभी अभी बकरी का केस लड़के हम बकरी के का पैसे नहीं थे देने के तो हम एक दूसरे के काम आ गए बाप है बाप नहीं पाप का बाप है ते सांगून आता दिन मात ताळो पडेलो आसा समजून घेवचें तुमच्याच माटवांतलो ह्याच माटवांतल्यान वयर सरला खरें सांगपा म्हणल्यार युवा महोत्सवांतल्यान एक गजाल सांगूंक सोदता
की युवा महोत्सवाक हांव भुरगे हाडपा फाटल्यान इंटेंशन इतलें आसता की कोण तरी एक लायन मेळू कोणाकय, कारण ह्या युवा महोत्सवाच्या माचयेंतल्यान हांव घडलां हें हांव अभिमानान सांगूंक शकता. जरी तुमकां व्हडलो न्ही दिसत पूण म्हजे खातीर हो एक खूब व्हडलें पावल आसा. खूब इम्प्रुवमेंट जाला लायफान आनी लायफ चेंज जाला आनी खूब बरे लोकां बरोबर साथ मेळ्ळा. तरी युवा महोत्सवाची माची म्हाका म्हज्या देवळा परस आनी म्हाका खंयच्याय देवस्थाना परस चड व्हडली आनी ती सदांच उरतली. देव बरें करूं. तर तुमकां आज तुमी हे म्हज्या पडिल्ल्या ताळ्यान सुद्दां हांसले, खूब बरें दिसलें. भावेश बाब, आमी आतां काम करया तुज्या लग्ना खातीर. हांगा आमी कांयच करनाय. आतां आमी इडियम फेस्टिवलाक वचपाक स्टार्ट करया, कारण हांगा बरें जायना. तुका म्हाका कोण पडपाना. थंय यो 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 केल्या पुरो शॉक आयिल्ल्या भशेन नाचल्या. इवन एक आमगे फाटी दिसान पॉलिटिशनाक संवय आसता. प्रशांत मामा खबर आसतलें कितें फंक्शन आसतना कितें रॅली वतना अशेंच करून हात दाखोवपाची. आमगे बाबून अशेंच करून हात दाखयले. दुसरे दीस व्हिडिओ कितें आयले बाबू नाचतालो म्हणून. तो नाचनाशिल्लो, तो लोकांक हात दाखयतालो अशेंच करून. देव बरें करूं. दी मलायस डान्स ग्रुप हांच्यानी गोंय पावण्यार खुबशे डान्स सर्तीक इनामां तांकां फावो जाला. तशेंच डान्स प्लस सीझन 2 ह्या सर्तीन तांकां टॉप 30 भितर ते आशिल्ले. आनी म्हाका अन्वेशा भशेन हें बरें सुंदरशें प्रायज दिलें म्हण देव बरें करूं. गेली कितलीशींच वर्सां युवा महोत्सवाक तांच्यांनी इनामां फावो जाला. तशेंच आपल्याक इनाम घेवन ते रावना, तर तांच्यांनी वेगळे वेगळे पंगडाक वचून कोरियोग्राफ करून तांकांय बी तितकीच इनामां फावोन दिल्लीं आसा. आणि युवा महोत्सवाच्या माची गाजोवन आयज ते परत एकदा हीच युवा महोत्सवाची 25वी माची गाजोवपाक येता तुमच्या मुखार दी मलायस डान्स ग्रुप. आमी गोंयकार हो गोंयकार आमी सुशेगाद रावपाक. एक सुशेगाद गोंयकार जेन्ना उठता पळय तेन्ना फुडल्याची कशी फुटता ती दाखोवया मरे. हे गेमीचो एंड बोगले पावला. इलेक्शनाक बसता, निवडून येता, निवडून येतोच गोंय तुमी जोडटा, घरा लागीं येतोच कविता सांगता. हे आशिल्ले डी मलायस डान्स ग्रुप. युवा नखेत्रा ही कार्यावळ हांगा सोंपता अशें हांव जाहीर करचे पयलीं हें सांगूंक सोदता की गायनाचे सूर आजून मेरेन कानात गुणगुणटात. सादर जाल्ले नाच कलाकारांच्या प्रतिभेची गवाय दितात. माचेक बरोच रंग चडिल्लो, वातावरणाक साथ चडिल्लो अशा प्रफुल्लाद वक्तार कार्यावळ सोंपोवपाचो योग घेतात.
25वा गोवा युवा महोत्सवा निमतान आयोजित केल्ली ही युवा नखेत्रा कार्यावळ फुडल्या वर्सा सावन भाषा मंडळान अशीच चालू दवरची असो तरणाट्यांचो प्रतिनिधी ह्या नात्यान हांव मागता. निमणे सुवातेर फाल्यां सांजे 7 वरांचेर गितांची कार्यावळ ह्या माचेर सादर जातली. गोवा युवा महोत्सवाचे सर्तक तशेंच माटवांतल्या कलाकारांची ही कार्यावळ तुम्ही पळोवपाक मुजरत येवचें अशें मागता आनी तुमचो ह्या माचे वयल्यान निरोप घेता. परत मेळुया फाल्यां सकाळी 9:30 वरांचेर ह्याच माटवांत ह्याच मठग्राम वाठारांत. देव बरें करूं.